नमस्कार आम्ही आमचे गेले म्हणजे यूट्यूब चॅनल तुमचं सगळ्यांना स्वागत करते। हा विनय किणे मुडबिद्रे दाखवनो आज हांव स्पेशल कड्गेचे व्हेरायटीज करता सर। एक कड्ग्याने अळसंदे बी घालून कोद्देला तशी कड्गे रवा फ्राय मागिरी कड्गेचे ड्राय सुक्का मागिरी कड्ग्याने जेनवरे गशी घालून आणि आता फंक्शन पुरा वर्डिक पुरा स्टार्ट जाता असना पूरा जनल साधारण वर्डिक ಎಂತ असता कड्गे कड्ग्याने जेनवरे गशी तेप्पळ घालून करचेसनो ते बारी लाय जाता आणि कड्गे रवा फ्राय एक करता सर। रवा फ्राय म्हणता तोंडा उद्दा येवनस का ना कशी करचे म्हणून तुम्ही पळयती कड्गे ड्राय सुक्का म्हळ्यार चक्को म्हणता ना आम्ही कड्गे चक्को म्हणता ना तशी हे ड्राय जावन कड्गे चक्के कमी उडीद कोथंबरी घालून करता ती जाल्यार हे हांव एक ड्राय जावन आशिल्ले तंतू चिके उदकापाचे असता जाल्यार आमतो हे चिके ड्राय जावन आशिल्ले चक्कू करता सर। हे कशी म्हणून तुम्ही पळयती रेसिपी ट्राय करा ती पुराय टेस्टी जावन आसा लायक आसा आणि कड्गेचे रवा फ्राय स्पेशल जावन करचे म्हणून म्हळ्यार हांव कोंचाडी सबित माय म्हणून सांगून कमेंटार घाल्ला त्यांनी कड्गेचे रवा फ्राय कशी करचे म्हणून सांगून व्हिडिओ करी म्हणून तशी हे तांगेल खातीर करता आसा। हे रेसिपी ट्राय करा ती मागीर आनी मागीर तशीची कमेंट्स घाला ती कश जल्ला म्हणून सांगून थँक्यू। पेर देवस्थान एक्के गेलेले तेन्ना अंजनी विवेक मल्ल्या म्हणून मुडबिद्रेची माई तांणी म्हळेले तुवेल पोळी कोद्देल हांव पयरे षष्टीक केलेल गो बार लाय जालेले म्हळें तुगेल रेसिपी हांव केल्ले सेम देवस्थाना कशी करता ती तशी आशिल्ली टेस्ट बार लायक आशिल्ले म्हणून म्हणलें मागीर मस्तान म्हळेले लायक येता असा व्हिडिओ पुरा सगळ्यांक धन्यवाद अशी सपोर्ट करता रब्बा ती तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद। आता फर्स्ट हांव जेनवरे गशी करता आसा ताका 2 सन्नी कड्गी घेतल्या हे कड्गे सीजन स्टार्टिंगार हांव म्हळेले बरी सन्नी कड्गी तशी हे 2 कड्गी हांव सिंधून नारळेल तेल घालून उदका घालून दवरला धुवन आतां मागीर हांव हे मुक्काल पाव बरी जेनवरो फुल दीस रात्री तिंबोवन दवरलेले हांव कड्गी स्टार्टिंगात जाले निमिती वग्गी सिजना तशी कड्गेन जेनवरो ओटू कुकरा घालून हांव 6 विजील काडतास मीठ घालून 6 विजील काडतास चिकेची जुनी आसल्यार कड्गी चिक्की बिकण जावचे स्टार्ट आशिल्ली कड्गी जाल्यार 2 विजील काडल्यार पावता हे बजी हे आसा तशी वग्गी सिजना म्हणून मीठ घालून 6 विजील काडता जेनवरो कड्गी मीठ आणि मसाला कावा 1 नारळू तशी सोय घेतला मागीर चिंचांब हळदी पिट्टी आणि मिरसांग गाठी एक 10 मिरसांग गावून 6 मिरसांग घेतला आणि तेप्पळ साधारण सप्टेंबर ऑक्टोबर आता मेळटा ना जुम्मनकाय म्हणून कन्नडान मेळटा ती तशी तेप्पळ म्हणटात आमची गेली हे तेप्पळ उदका घालून दुका लाय करून रांदे घालची पुडाय ते म्हळ्यार धुळीन तांणी पोवन आसता आमी घरान अशी सुकयता ती वताक तशें जालें न्ही ती धूळ येणे आसता म्हणून थोडे उदकांत लाय करून दुका आणि हे मासोल कंप्लीट ल्हान जातरी हे तेप्पळ घालून एक 4 सुत्त काडले पुरो मस्त वाटूचे ना तेप्पळ घालून जातरी आतां रगड्यारी वाटीत आसा जेनवरे गशी के रगड्यारी गशी मसालो कोद्देला मसालो पुरा रगड्यारी वाटिले बारी लायक टेस्ट तशें निमित्त रगड्यारी वाटीत आसा तेप्पळ हांव आतां घालता आसा मसालो न्हू जाता आसा तशी ल्हान जाल्यार मसालो आतां तेप्पळ घालून 4 सुत्त काडटा। चढ़ती जाओ नमगेले तानी वर्डिक मूंजी फंक्शन्स पुरा स्टार्ट ना पुरा जनलके आता कड्गी मेळचे सीजन आरी एक चढ़ती जावन करचे कड्गी आनी जेनवरे गशी ना जाल्यार कड्गी रवा फ्राय करता ती जेनवरे गश म्हणटाना कड्गी जेनवरे ओटू मशिंगा सांग येसकन तशी 3 मशिंगा सांग कट करून हांव एक आयदनांतू उदक घालून सिजयता आसा तशी हे कुकरांतू सिज्जा दवरलेले हांवें सिजला कड्गी आनी जेनवरो 6 विजील कळला हांवें सिजला आता ये मशिंगा सांग थोडे सिज्जून येताना हे आमी तेंच्या आयदना घालया आता हे खतखते वो वाटिलाल मासोलय रेडी आसा तशी दुल्ला लुद्दा कೈ दवरला हांव रगड दुल्ला लुद्दा बारी पोरंबोळ जाती यारंदे इते म्हळ्यार रगड्यार वाटिलाल ना तशी आता मासोल घालतास हांव कड्गी हाका शिकेला वजान अशी कसने असल्यार आतां पुरा नंजू म्हणून म्हणटा ती जाल्यार शुगर उणी जाता म्हणून म्हणटा ती केला वजान कड्गी खेळल्यार कड्गी बारी चांगय म्हणटा ती केला वजान तशी नंजूय म्हणून म्हणटा ती आतां खतखत येता आसा तेप्पळ घालेल खंयचेय रांदे आमी घालचे नारळेल तेल मात्र तशें 2 चमचे भर नारळेल तेल घालून दांकून दवरा ती रुची रुची जालेली परंबळी एक जेनवरे गशी रेडी जाले
तुम्ही हे रेसिपी ट्राय करा. तुम कितली कलरची के फंक्शन दवे असतं जाल्यार गांवची मिरसांग चड घाला, गाठी मिरसांग उणी घाला. आता नेक्स्ट हांव करचें कोद्देल. हक्क चिके हांव जूनी कडगी घेतले हांगा एक कडगेचे अर्ध भागे पोडी करता आसा, अर्ध भागेचे अळसंदे बी घालून हांव कोद्देल करता आसा. अळसंदे बी आवत्ते एक 2 विजील काण घेतला आता कुकरा घालून. हे कडगे पोडीक तुम्ही अशी स्लायस करून मस्त दाट केल्यार लाय जायना पोडी चिके इतले हें पावता. इतली स्लायस करून तुम्ही कुकरा घालून आणि कसं विजील येत म्हणटाना ऑफ करा. ती विजील घालूक नज्ज पक्कन विजील तुम्ही काणा जाल्यार लायका इता म्हळ्यार मस्त मोव सिद्धल्यार ताका मासोल लावचें जायना. उब्बेर जाल्यार कुकरा विजील घालून अशी 15 मिनिट सिज्जो येता. आता 2 विजील काडल्यार अळसंदे बी सिद्धल्या न्हय तशी हांव आतां हें एक विंगड आयदनां ट्रान्सफर करून घेता आनी हांव हे कडगी आतां खाली कडगी आनी मीठ घालून हांव एक 2 विजील काडटा. हें चिके बिकण जेवचें स्टार्ट जालें न्ही ती कडगी वग्गी सित्ता केलो पण ताका कशी म्हणून कळना कडगीचं कड तशी वग्गी अळसंदे बी आनी कडगी वटू सिज्जोन घेवेत आशिल्ले 2 विजिलार सित्ताले जाल्यार केलो पण ताका कळना कशें म्हणून. आतां अळसंदे बी सिज्जलेलेच न्हू ताजे हांव मशिंगा सांगय घालून कोद्देलाक सिज्जा दवरला आनी हें हांवें लायक सिद्धला मोव जाल्लें लायक सिद्धला. मस्त मोव जाल्यार पिचकी पिचकी जाता. हाका मसलाक हांव आतां चुरो हळदी पिट्टी, 1 नारला सोयी आनी लसूण फण्ण घालची रांदय म्हणटाना एक 2 हरो कोथंबर घाले पारलाय जाता. तशी एक 10-12 गाठी मिरसांग, एक 4-5 गांवची मिरसांग घेतले हांव आतां रगड्यार घालून लायक करून लानू एक कोद्देला मासोल करता. दुल्लाल उद्दावरे दवरून घेता. आता अळसंदे बी आनी मशिंगा सांग लायक सिद्धला. हाका सिज्जेल कडगी शिफ्ट करून घे ती कुकरा आशिल्ले तशीची रगडे मासोलू आनी दुल्लाल उद्दा दोन्ही घालता आसा. हक्के एक लसूण फण्ण घाल्ल्यार बारी लायक एक कोद्देल रेडी जाता. कोद्देल म्हणटा न्हू आमी तशी. चिके लसूण चिके रोस्ट चड जाल्ले लसूण चडती गेले परंबोळ जाता रांदय. आतां अळसंदे बी घालून कोद्देल कशें करचें म्हणून पळयलें आनी नेक्स्ट हांव करचें आतां कडगे पोडी. कडगे पोडीक हांव कुकरान तो मीठ घालून थोडे मीठ घाला ते म्हळ्यार गुळयेक मीठ घालता न्हू आमी तशी मीठ घालून 15 मिनिट उब्बेर सिज्जयले पुरो. विजील घालना जाल्यार लायक ना जाल्यार विजील येताना ऑफ केलें जाल्यार आनी ना जाल्यार असले वट्टे आयदनान तो घालून चिके उद्दा निसता पोडीची अशी स्लायस केलेले मागीर ताका आमी गुळी लावका. गुळी हे रेसिपी अर्द पाव पोळये तांदूळ तशी 1 घंटा तिंबानू ताजोटू हिंगू मागीर चूर हरवी कोथंबरी चूर मीठ घालून मागीर घाटी मिरसांग एक 30 बरी घाटी मिरसांग घालून वाटुका लाय जाता. मस्त तीख कांय जायना ते. आतां नारळ तेल्ल्यान तूं हांव रवा फ्राय करता आसा. हाका विडले रव घेतला तांदळा रव म्हणटा न्हय धुळवणे थोडे तांदळा रव घालून तळता आसा हांव. तुम्ही हे रेसिपी रवा फ्राय करून पळयात. हे गुळयेर डिटेल रेसिपी जाय जाल्यार किणेस वसरी लक्ष्मण फुलाद रवा फ्रायन पळयले जाल्यार. आतां हांव नेक्स्ट करचें कडगे चक्को कडगे ड्राय सुक्का. कडगे चक्क्याक पळयात अशी शॅडू शॅडूसे सिंदून डायरेक्ट आमी कुकरान तो मीठ घालून थोडे उद्दा दवरून सिज्जयल्यार जाता. नाजाल्यार सन्न सन्न कुडकू करून घाल्ल्यार आमी ते चिके दाडोचे आसना तशें जाल्यार आमी ते मस्त पुड्डी पुड्डी जाता अशी शॅड केल्यार लाय जाता. आतां मीठ घालून हांव कुकरान तो 2 विजील काडता आसा. हे चिके बिकण जेवचें स्टार्ट जालें न्ही 2 विजील पावता आनी एक सान गोड्डा कुडको तशी चिंचांबा उद्दा करून घालीत ना जाल्यार चिंचांबा शिजल्यार घालीत. मीठ गोड चिंचांब घालून 2 विजील काडटा. हें कडगे चक्क्याक उर्द कोथंबरी मासोल घालून कोर येता. थोडे सिज्जा घालता नारळ तेल घालती ते म्हळ्यार शाड शाडो घालल निमित्त आमी चिके मेणा पयस चड आसता न्हू तशी. मागीर मसलाक हांव हांगा आतां उर्द कोथंबराची घालून करतना जिरे मेथी कोथंबर घालून करता आसा. तशी ड्राय रोस्ट करता आसा. कडले मांडवली आजा दिना म्हणून तेच रेसिपी केला किणीस वसरे सेम तशी टायप चिके हें पुड्डी सुक्के मारलाय जाता. चिकेची जिरी 1 स्पून घालून हांव ड्राय रोस्ट केल्या तशी अर्द स्पून मेथी घालून हांव आतां भाजीता आसा. तशी 3 चमचे कोथंबरी 1 चमचे जिरे अर्द स्पून मेथी 3 चमचे कोथंबर घालून तेल घालून अशी भाजीत आसा. आनी हें भाजून जाता हांव आनी एक फ्रायंग पॅनान तो एक अर्द वाळे 1 वाळे म्हळ्यार 1 नारळाचे अर्द भाग घालून हांव सोयी भाजीत आसा. ताका थोडी हळदी पिट्टी घालून भाजीत आसा. हे तुम्ही मिक्सीन तो जस्ट पल्स करून मात्र सोयी हाका जाय जाल्यार हरू ससा मागीर घालयता लास्ट काडटना अशी सोयी घालून आमी पल्स करतना
घालना जाल्यार चत्ता आतां बज्जिलें मी जिरें मेथी कोथंबरी तशीची हांव गाटी मिरसांग आनी गांवची मिरसांग यूज करून घेतला एक 8 गाटी मिरसांग आनी 5 गांवची मिरसांग घालून जीर मेथी कोथंबरी घालून लनाची चिकेची पावडर करून घेता आसा हें पावडर करून जातरी हें पावडर पळय इतली पावडर जातरी हांव मक्काची ते बजिलेली सोयन एल्डी बिट्टेचेसन जस्ट पल्स करून गिर्रेक चूर करून घेत पळय शिजल्लें आतां सिज्ज दवरलेली हे कडगे शेडे जल्ला हे उद्द हज्जे विंगडाची काण घेतला म्हळ्यार हे उदका सारूय करून घेवयता लाय जाता चूर हिंगा उद्द घाल्ल्याचे कशी गोड आनी चिंचांबा पुरा घालले आसा तूं मीठ घालून तशें ताजे उद्द काण घेतला हांव मागीर एक ससाम करबेव सुकी मिरसांग पडना घाल्या बारीला एक सार एक रेडी जाता आतां हे चिके बजी दडन दडन चटणीशी बज्जीशी करूं नाका ती चिके पुड्डी पुड्डी असल्यार लायक आतां हे दडयता आसा हांव आतां कोळंबेन तो दडयले लाय जाता कोळंबे दडच्याक पळय ती हे रेसिपी ट्राय करून पळय ती बार लाय जाता आतां चडती तेल थोडे पडना दवरका मात्र कायलेंतू आतां ससाम घाल्ला हांव एक 1.5 स्पून बरी तशीची एक 1 चमचे उडदा दाळी एक 1 चमचे चणे दाळी मागीर करबेव घाल्ला एक पण्ण भाजीत आसा आनी आमी मिक्सी केलेले हेच नवे मसालो हें हांतू घालून थोडे वेळ सिरसिराका चिके बजका मसालो चूर मिठ्ठा पिट्टे जाल्यार घालयत कडगी सिजयताना मीठ घालता ती जाल्यार चूर घाल्ले पावता हांगा मसलाक सम बरसी सम फ्राय करात चिकेची एक 5 मिनट भर फ्राय केल्यार पावता मागीर सिज्जन आमी दडयलेली कडगी हाका घाल्ल्यार गडीम भितर एक कडगे सुक्का ड्राय सुक्का मणी येता नाजाल्यार कडगे चक्कोय मणी येता रेडी जाता हक्का हांव पळय साराक हिंगा उद्दा घालनात कतकताडाच्या दवरला आनी हाजी तूप करू आशिल्ली म्हाका थोड्याची तशी घरान तूप करचें हांव साय काण दवरन फ्रिज्जान दवरता आसता प्रतिपंत दूद तापोवन तशी लोणी गंटून हांव मागीर तशी ताक गंटून लोणी करून तूप करता आतां जल्ले मसालो बज्जून बारी पोरंबोळ येता आसा मसलाचे आतां दडन दवरलेले कडगी हाका घालून लाय करून एक बरसूक तेल चिके पडना चडती दवरका बारी लाय जाता सुक्के एक पंदे रेसिपी ट्राय करून पळय ती कमेंट्स घाला ती आतां सारूय जल्ला हाका एक ससाम करबेव सुकी मिरसांग हांव एक पण्ण घालता आनी हें तूप हांव केल्लेलें पळय ती नीव तर हांव एक अंतू कुपे बाटले घालून दवरता ತುಪ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊಂಬೋಳು ತುಪ್ಪ ಮರಳಾದ ತುಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ತುಪ್ಪದ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಏಂಚಿದೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಪೊಂಬಳೆಗೆ तूप रेडी जाला नेक्स्ट टाइम तूप करचे व्हिडिओ घालता तशी आता तुम्ही कडगे रवा फ्राय पळयले तशीची कोद्देल पळयले जेनवरेगे अशी पळयले सुक्के पळयले आनी अडगई एक करून घालता व्हिडिओ तुमकां नेक्स्ट टायम नेक्स्ट रेसिपी टॉपस मेळटा सगळ्यांक धन्यवाद थँक्यू